नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबरांचित्रांत तुमकां येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. गोंयच्या खणीचेर सुमार 25 मिलियन टन मीन आसा निर्गती खातीर तयार. अंदूचो 60% मीन निर्गतीचो प्रश्न सुट्टा. राना वाठार आनी सरकारी जमनी वयले 5.6 दशलक्ष टन मिनाचे स्टॉकाचेर सरकाराचो अधिकार. प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट. एमपीटी कोळसो हाताळूंक दिल्ली मान्यताय रद्द करपाच्या निर्णयाक मुरगांवकारांचो येवकार. मात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचेर लोकांक ना विश्वास. एमपीटी म्हणटा सगळे परवाने आसात. नोटीशीक दिलें आव्हान. बराक मिसायल स्कॅम प्रकरणाची गोंयांतय पाळामुळां. आरोप आशुतोष वर्मान गोंयांत घेतिल्ल्या व्हड प्रॉपर्टी मोर्जे केल्ली गुंतवणूक घेतिल्लो डबल बेडरूम विला. सध्या जो बफर झोन आसा ताचे प्रमाणच 107 खणीची सुनावणी घेतले. ज्यो बफर झोनात पडटात ज्यांचे कडेन राना खात्याचे परवाने नात त्यो करतले बंद. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो निर्णय. आनी खेळांत कोलकाता नायट रायडर्सचो मनविंदर सिंग बिस्ला आनी भारताचो आदलो अंडर-19 कॅप्टन रविकांत शुक्लाक घेतिल्ल्यान गोंयची रणजी टीम जातली घटमूट. कोच विवेक कोळंबराक आस्त. आता खबरो विस्तारान. गोंयच्या खणीचेर सुमार 25 मिलियन टन मीन हे पयलींच निर्गती खातीर काडून दवरिल्ले आसा. ते डंप न्हय. ताची निर्गत केल्यार गोंयचो अंदूचो सुमार 60% मीन निर्गतीचो प्रश्न भायले भायर सुट्टा. तातूंत राना वाठारांतल्या आनी सरकारी जमनी वयले सुमार 5.6 दशलक्ष टन मिनाचे स्टॉकांचेर खंयच्याच मिनेरान दावो केल्लो ना. ते भायर जेटीचेर सुमार 1.5 दशलक्ष टन मिनाचो स्टॉक आसा असो अदमास खण खात्यांतल्या अधिकृत सुत्रांनी उक्तायला. खण खात्याच्या खासा पंगडांनी मंगळारा पिसुल्ल्या वाठारांत स्टॉकांची पळोवणी केली. पळयात महेश गाडीचो खासा रिपोर्ट. खण खात्यातली सुत्रां सांगतात लीज वाठार, राना वाठार आनी जेटीचेर मेळून 25 दशलक्ष टन मीन निर्गतीक तयार. राना वाठार आनी सरकारी जमनी वयल्या 5.6 दशलक्ष टन मिटराचेर मिनेरांचो दावो ना. सरकार हे मिनाची स्वता करपाक शकता निर्गत. जेटीचेर आसा 1.5 दशलक्ष टन मिनाचो स्टॉक. सरकाराक मेळपाक शकता निर्गतींतल्यान सुमार 500 दशलक्ष टन रॉयल्टी आनी अर्थसंकल्पांतल्यान 902 कोटीच्या तरतुदींतली 60% येणावळीची जातली वेवस्था. मिनाचे स्टॉक तपासपा खातीर खात्यान नेमिल्ल्या खासा पंगडान सुवातेची मंगळारा पळोवणी केली अशें खण खात्याचो पालवी संचालक पराग नगरसेकरान सांगले. पळोवणे खातीर खात्यान 6 खासा टिमी नेमल्यात. ह्या टिमीन खण, सेटलमेंट आनी लँड रेकॉर्ड संचालनालय, जिल्लोधिकारी, रान खाते आनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांचो आस्पाव आसा. Will constitute 3 teams, 3 in North Goa and 3 in South Goa. They will consist of officials from our department, revenue, forest and also pollution control board. So we have received around 24 applications of all the stocks what they have, and some of them given in one application only. They have stated different TC numbers, all that, not individual. So we already started today with North Goa. One team is already gone, and they will report by evening what is the stock. We will complete it by 1st October. All these operations. जेटींचेर आशिल्ले मीन निर्गत करपाक दितले म्हणपाचे मुख्यमंत्री पर्रीकारान हे पयलींच मिनेर आनी निर्गतदारा बरोबर जाल्ले बसकेंत स्पश्ट केला. ऑक्टोबराच्या पयल्या सप्तकांतल्यान स्टॉक मिनाचे निर्गतीक सुरवात जावंक शकतली अशेंय मुख्यमंत्र्यान उलोवन दाखयला. रिपोर्टर महेश गाडी, प्रुडंट मिडिया खातीर. एमपीटी कोळसो हाताळूंक दिल्ली मान्यताय गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान रद्द करपाच्या निर्णयाक मुरगांवकारांनी येवकार दिला. मात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचेर तांकां विश्वास ना. हो निर्णय चालीक लाग मेरेन कांयच सांगू नजो अशें ते म्हणटात. मात एमपीटी म्हणटा तांचे कडेन सगळे कायदेशीर परवाने आसात. चेअरमॅन मारा पांडियान मिडियांतले खबराचो संदर्भ दिवन उलयतना ते कोंतान एमपीटीन बेकायदेशीर म्हूण नोटीशीकच आव्हान दिवपाची तयारी चलयल्या. One of relief and at least hope
because I hope that this will continue the suspension until proper infrastructure for checking pollution is made by the Port Trust. Because presently Port Trust is not having sufficient infrastructure for containing pollution. Main source for water, sufficient water to spray is not there. कोळशाचें उदक तुका दाखयलें आख्खी हेड आमची आख्खी काळी जाल्या आमचें नुस्तें मरण गेलें हो MPD चेअरमॅन होगत भंडारा मारता हांव ताका कॅमेराचेर सांगता यू आर लायंग मिस्टर चेअरमॅन नन ऑफ द डायरेक्टिव्स आर बींग फॉलोड ऑफ द हाय कोर्ट 4 वर्सां तरी आदी घेवंक जाय आसलो स्टेप वास्कोकारान भरपूर त्रास काडले आमच्या भुरग्यांनी भरपूर त्रास काडले तेका लागून हांव मागता हें पळय तेमी घेयला स्टेप जावं आतां तरी घेयला तेमी आनी हो फुडाराक बरो करून घट दवरचो न्हू म्हूण तेंचें कितें आयकोन तेंकां कितें भियोन कुत्तून तो चालू करपाक दिवचो म्हूण तेंकां. We are very happy that the government has finally done what they should have done ages ago, and finally we are happy that they have taken our side and they understand what's going on here and they have to stop completely. बर्थ नंबर 10 आनी 11 वेल्यान कोळसो हाताळपाक MPTक बंदी घालपी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आदेशा विशीं विचारपाक प्रुडंट MPTचो अध्यक्ष P. मारा पांडियानाक वचून मेळ्ळे. मंगळारा दनपार मेरेन तरी आपल्या मेरेन मंडळाची नोटीस पावूंक ना अशें तो म्हणटा. मात जायते सगळे कायदेशीर परवाने MPT कडेन आसात अशें तो सांगता. Whatever the extra kind of guidelines they give, we are ready to follow it. And this particular decision, I haven't got the notice so far. I could not even read. From the press report I can make out it is not a correct order, it is not a legal order. खण व्यवसायाचेर घाल्ले बंदीचो MPTक फटको बसला. कोळसो हाताळपाचेर बंदी घाल्यार ताचो MPTच्या बॅलन्स शीटाचेर वायट परिणाम जातलो अशें तो म्हणटा. I have almost about 3,000 working employees and 7,000 retired employees because this is a port not with so much a reserve fund, so whatever we earn we use it for the welfare of the people, and this is going to be a big blow to the first directly to MPT and all the economy of the state also, and as early as possible government should be able to reconcile the position but take a decision such a way which will be helpful to everyone. प्रुडंट मिडिया खातीर रिपोर्टर सुरेंद्र मडकयकार. वादग्रस्त थारिल्ले संरक्षण भ्रष्टाचार स्कॅमाची पाळामुळां गोंया मेरेन पाविल्ली अशी धक्को दिवपी माहिती आतां उक्ताडार आयल्या. हे प्रकरणात अटक जाल्ले वरिष्ठ इन्कम टॅक्स अधिकारी आशुतोष वर्मान गोंयांत कितल्योश्योच म्हत्वाच्यो प्रॉपर्टी विकत्यो घेतिल्ल्यो ही गजाल CBIच्या तपासांत फुडें आयल्या. त्यो विकत्यो घेवपाक ताचे कडेन पयसो खंयच्यान आयिल्लो ताचो सध्या CBI तपास करता. वरिष्ठ आयकर अधिकारी आशुतोष वर्माक 2008 सालान आर्म्स डीलर सुरेश नंदाकडच्यान लाच घेतली म्हूण अटक केल्ली. डिफेन्स एजंट अभिषेक वर्माकडे आशिल्ले आपले संबंध वापरून ताणें देशाभायर कंपनी स्थापन केली आनी गोंयांतल्या कांय प्रायम प्रॉपर्टींनी गुंतवणूक केली ही गजाल आतां CBI तपासान उक्ताडार आयल्या. CBIच्या खासा गोपांतल्यान इकॉनॉमिक टायम्साक ही म्हायती मेळ्ळ्या. दिल्ली, आग्रा आनी कोलकात्यांतल्या कितल्याशाच कंपन्यांनी ताणें आपले पयशांची गुंतवणूक केल्ली. नित्य रिसॉर्ट्स प्रायवेट लिमिटेड हे कंपनीक ताचो वांटो आसा. हे कंपनीन मोरजे दर्यावेळेर एक व्हड प्लॉट घेतला. सध्या ताची किंमत 15 कोटी वयर आसा. तशेंच ताचो गोंयान एक डबल बेडरूम विला आसा. तो ताणें बापायच्या नांवान घेतला हें आतां फुडें आयलां. 2008 सालान आशुतोष वर्माक अटक जाल्ली तेन्ना तो नंदा आड आयकर विभागान केसी हाताळटालो. बराक मिसायला आनी ARV संरक्षण डिलांत सरकारी अधिकाऱ्यांक लाच दिली म्हूण नंदाचेर आरोप आशिल्लो. CBIन वर्मा आनी नंदा मदली फोन संभाशणां टॅप केली आनी नंदाकडच्यान वर्माकय लाच पावता ही गजाल तांचे नदरेक आयली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.